new Goa Staff Selection Commission office was inaugurated this morning by Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant. Present at the event were Commission Chairman Mr. Kandevlu, former staff member Constable Narayan Sawant, Secretary Shashank Thakur, and other staff members. The Chief Minister said the new office is built to gain people's trust and make the selection process transparent. गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशनच्या नवीन ऑफिसाचे इनॉग्रेशन आताच माझ्या हस्ते झाले. म्हणजे बरोबर गोवा स्टाफ सिलेक्शनचे चेअरमॅन आणि CS मिस्टर कंडालू, बाकीचे गोवा स्टाफ सिलेक्शनचे मेंबर, पयलींचे मेंबर मिस्टर हवलदार, नारायण सावंत मिनी आणि शशांक ठाकूर बनू इज होल सेक्रेटरी फॉर द स्टाफ सिलेक्शन कमिशन आणि बाकीचे सगळं स्टाफ. गोवा स्टाफ सिलेक्शन आम्ही स्टार्ट केल्या उपरांत अपॉइंट केल्या उपरांत लोकांच्या मदीं एक विश्वास ट्रान्सपरन्सी ही जॉबाच्या मदीं येवपाक लागलेली आसा. हांव कॉंग्रेच्युलेट करता म्हणजे पुराय गोवा स्टाफ सिलेक्शन टिमीक की तांच्यांनी एक खूब बऱ्या पद्दतीचें ऑफिस आपले नवीन रिनोवेट करून घेतलें. सरकारानूय तांकां एक्चुली जस्ट तेंच्यांनी स्टार्ट आपले बेश्टे प्रिमायसिसान केल्ली, पण तेंच्यांनी पूर्णतः रिनोवेट करून आज हस्तांतरण करता आसतना म्हाका एक खोस भोगता. हांवें पळयलां की फाटलेच फावटी सांगलेलें हांवें प्रत्येक ऑफिसाक आमी नवीन प्रिमायसीस जी आसा ती सातत्य दीत आसा. आनी गोवा स्टाफ सिलेक्शन हे खूब इम्पॉर्टंट आशिल्लें आनी तेंच्यांनी आतां पर्यंत जवळपास 752 पोस्ट तेंच्यांनी एडवर्टायज केले आनी खूब ट्रान्सपरंट. आतां पर्यंत तेंच्यो 2 एग्जामी म्हाका दिसता 2 ते 3 एग्जामी जाल्यो. फायनल रिजल्ट थोड्या दिसांनी बाकीच्या हेजे जावपाचे आसा. एक बरी गजाल की गोंयच्या तरणाट्यांक युथाक आपूण एग्जामीक बसल्या उपरांत भायर सरता आसतनाच आपलो रिजल्ट कळटा. त्या खातीर कोणी कोणाक मार्क लिस्ट पळोवंक वचपाची गरज ना किंवा लिस्ट केन्ना लायतलो हेंय म्हणपाची गरज ना. आपल्या टेबला वयल्यान उठता आसतनाच आपूण CBT एग्जाम आसल्या कारणान कॉम्प्युटर बेज एग्जाम आसल्या कारणान तेजो रिजल्ट ताकाच कळटा, वेगळ्या आनी कोणाक सांगपाची गरज ना. ओके, त्याचे आपल्याक मार्क कितले पडले एक ट्रान्सपरन्सी लोकांच्या मदीं आयल्या आनी सगळ्या जाणांनी सरकाराचेर एक विश्वास दवरून सगळ्यांनी ह्या पद्दतीची एग्जामी आन्सर करपाक लागल्या. म्हाका विश्वास आसा की येता त्या काळात गव्हर्मेंटातले सगळे पोस्ट जे स्टाफ सिलेक्शनाच्या अंडर गव्हर्मेंटाचे जितके पोस्ट येवपाक जाय ते सगळे पोस्ट सगळ्या डिपार्टमेंटांनी ज्या ज्या डिपार्टमेंटांनी धाडूंक ना तांकांय रिमायंडर आमचे पर्सनल डिपार्टमेंट धाडीत आसा. ती डिपार्टमेंटां येता त्या काळात धाडटले आनी खूब बेगीन जितकी रिक्रुटमेंट पेंडींग आसा तितकी रिक्रुटमेंट बेगीनात बेगीन जातली आनी गोंयच्या तरणाट्यांक एक गव्हर्मेंट जॉबाक मेळपाची आस्त आसा ती तांकां जाता तितके बेगीन ट्रान्सपरंट रित्या तांकां मेळटले हाजो हांव विश्वास व्यक्त करता. 50 जण जॉइन जाले वेगवेगळे. सर कितले एरिया आसा ही कंप्लीट हे स्टाफ कमिशनाची? एरिया महत्वाची ना. हांगासर प्रत्येकाक चेअरमॅनाक कॅबिन आसा, अकाउंटंटाक म्हणजे अकाउंट ऑफिसर मेंबर्स जे बसता हेजे तांकां वेगवेगळी कॅबिन्स आसा. तांकां जितकी स्पेस जायी ओके अलॉंग वीथ देअर स्ट्रॉंग रूम बरोबर आसा तांचो स्वताचो स्ट्रॉंग रूम आहा पयली तितको तेंच्यांनी मेंटेन करून घेतला. तितकें महत्वाचें. रेंटाक आसा की रेंटल कितले आहा? हे तुमी रिफर्मिश केलो न्हू. जिंता हावजानू खुबशी ऑफिसां आशिल्ली ती मागीर हे करतली. जुंता हावजांतलीच ऑफिसां ते आपल्या जागो सोदीत आसतात. गव्हर्मेंटाचे वेगवेगळे क्वॉर्टर्स आनी बाकीचे कडेन तांकां जागो टेम्पररी टायमींग फॉर द 2 years ते सोदतले. एकदां जुंता हावज जाल्या उपरांत परत तांकां आसा तशें जुंता हावजांनी आसतले. इम्पॉर्टंट ऑफिसां आसा थंयसर. इम्पॉर्टंट जाग्यार व्हरतले. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.